त्या गव्हर्नरांनी सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून तांकां चान्स दिल्लो आसा सरकार करपाक. त्या आदाराचेर आमी 17क मागी आनी आजय मागला परत 17क ते आमकां हो चान्स मेळ्ळो ना. ती याद केले आमी की मॅडम तुवें जर तेन्ना जर तुजी मिस्टेक जाल्ली आहा ती मिस्टेक तुका दुरुस्त करपाची करेक्ट करपाची संदी आतां आसा आणि हे हो आमकां आमचो अन्याय जाला तो तुवें दूर करचो. आज आमकां चान्स दिवचो तुवें सरकार आमी सिंगल लार्जस्ट पार्टी जातात आमकां एक मौका दिवचो. गव्हर्नरान कितें सांगलें कितें म्हणलां प्रॉमीस आश्वासन कितें दिलां तिणी अशें म्हणलां की आपूण जर तुवें म्हणटा आपूण एक चूक केली जाल्यार दुसरी आपल्याक चूक आपल्या कडेन आनी घडपा नाका म्हणटकीर ताका आपूण कितें स्टडी करता आनी तुमकां कितें सांगता. आमी म्हणलां आमकां 7 दिसां भितर कळय म्हणून पूण तिणें आपूण कळयता म्हणून सांगलां स्टडी करून. एक आज आसा आमकां की आमकां जी गव्हर्नर मॅडम जी आसा ती एक न्याय दितली म्हणून आस आसा कित्याक तांकां आमी सगळे सविस्तर तिका आमी सांगिल्लें आसा की ज्या पद्दतीन कर्नाटका कडेन 105 आमदारांक घेवन जेन्ना एक सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणटा तांकां तुमी चान्स दितात आनी बाकीच्या कडेन 117 MLA जे आसा ताचे भायर कोणाक MLA घेवपा आनी मेळयना थंय. आनी अशें आसतना सुद्दां तुमी सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून जेन्ना थंय भाजपाक चान्स दितात आमी हांगा सिंगल लार्जस्ट पार्टी आहा तर आमकां चान्स दिवचो. म्हणजे सगळे सिनियर जे लिडर आशिल्ले सगळे लिडर्स आयज राज्यपाला कडेन आमी आमचे स्ट्रॉंगली डिमांड केला की आमचेर 1 वर्सा पयलीं जो अन्याय तुवें केल्लो तो अन्याय तुका सुदारपाक एक संदी मेळिल्ली आसा. कर्नाटकाचे राज्यपालाचे जे डिसिजन येयलां ते तुका आतां त्याचो फायदो घे आनी काँग्रेसीक आमची अजुनूय सिंगल लार्जस्ट पार्टी जी आमी आसात तांकां तूं आपय आनी सरकार स्थापनेचो संदी दी. आमी रोखडीच विधानसभेक आमची जी मेजॉरिटी आसा ती प्रूव करता. त्या उतराचेर महोदय सांगपा लागली की आपल्याक थोडो टायम दी ह्या मॅटराचेर आपूण स्टडी करता आनी आमी सांगलो की आमकां कितलो टायम रावपाक जाय. आमकां एक 5 दीस 7 दीस त्या वेळाचेर ती रावली सांगपा लागली की आपल्याक थोडो टायम दी. एक्झॅक्टली टायमलायन आमकां दिली ना पूण तिच्या बॉडी लँग्वेजाचेर कळटाली ती गिल्ट फील जाताली कारण कर्नाटकाच्या राज्यपालाची जी डिसिजन जाली जंय भाजपाक तेणें आपयलें आनी भाजपाक आपली मेजॉरिटी प्रूव करपाक चान्सूच ना कारण एक तर तांकां काँग्रेसचे आमदार फोडपाक जाय नाल्यार जनता दलाचे. गोंयांक ती परिस्थिती नाशिल्ली. गोंयांक आमी 17 आनी एक आमचो आमदार जांकां आमी सपोर्ट केलो 18 आशिल्ले आमकां फक्त 3 जाय आशिल्ले. आमचे कडेन ऑप्शन खूब आशिल्ली. BJPचो एकूय आमदार फोडनासतना आमी सरकार करपाक शकताले. 2 रिजनल पार्टी आशिल्ल्यो, एक नॅशनल पार्टीचो आमदार आशिल्लो आनी 2 इंडिपेंडंट आशिल्ले. आमचे कडेन ऑप्शनां खूब आशिल्लीं. तरी आसतना ह्या राज्यपालान आमचेर अन्याय केला आनी तिका सांगलां देशभर तुजी नांव जातलें कारण तुजी चूक तूं स्विकार आनी आमकां एक संदी दिया. But now, is there a precedent to throw a government down that is already formed, taken oath and all that? Where is the government? There is no government in Goa. You feel there is a government in Goa? Last 3 months there have not been cabinet meeting, a single cabinet meeting. So there is no government. Some bureaucrats are running the government. Government कांयच ना. Cabinet meeting जायना has a earth government चलना. Cabinet meeting is earth कितें आसता? Cabinet meeting is suppose the council of ministers are supposed to head and advise the governor. So who is advising her? Last 3 months who is advising? We raised this issue also. तुम्ही गोवा फॉरवर्ड MGP कडे बी तुम्ही आता आमी आमचे कडेन खूब पावटी संपर्कान आसा सगळे विटलेले आसा कारण हांगा सद्या सरकार चलना डेव्हलपमेंट कोणाची कामां जायना कोणाची फायली सगळे पेंडिंग आसा सगळे सरकारांतले लोक दुखी आसा आनी सरकाराक जे अलायन्स आसा तेय खूब लोक दुखी आसा इन्क्लुडिंग गोवा फॉरवर्ड सगळे खूब लोक दुखी आसा. आमी स्पेसिफीक कोणाचें नांव सांगपाक शकना. स्पेसिफिक आमी स्पेसिफिक विधानसभेक सांगता. तुम्ही अलायन्स सीएम भायल्या घेवचो पडला चलता आमी तो योग्य वेळार निर्णय आमी घेतल्यान तुमकां रोखडेच कळीत करतले. What about don't you think काँग्रेसचोच जाय म्हणून आमी जो निर्णय आसा तो घेतल्यान तुमकां कळीत करतले. तुम्ही निर्णय घेवपा फाटल्यान आम्हाला 2 दीस लायले सेम जाले तुमचे 2 दीस लायले तुम्ही. आमी आमची डिक्टेटोरियल पार्टी न्ही RSS डिसायड करतलो आमचो लिडर कोण जातलो तो. तुमचो कोण ठरयता लिडर? आमी आमचे सगळे आमदार ठरयतात. आमदार एक जाता त्यांनी वोटिंग घेतिल्ले पळय तेन्ना एक बॅलेट बॉक्स तेचा मागीर रिजल्ट कितें आलो येवकूच ना. रिजल्ट जालो रिजल्ट जावन मागीर CLP दिलो चंद्रकांत कवळेकराक CLP लिडर नेक्स्ट आमी डिसायड करतले न्ही बसून परत जे पळय आमचे कोण सपोर्ट करतात तेंचे कडेन उलोवपाक जाय न्ही. आमचो कोण CM आसूं आमी तेंचेर इम्पोज करपाक शकना. नॉन काँग्रेसमॅन आसतलो आमी ते डिस्कस करतले सगळ्याक जावन. See, you cannot have a 2 yardstick for the same subject in 2 different states. Now it is the same thing like that. It has happened. Being a single largest party, they have not called the Congress party in Goa, but in the Karnataka, same governor from the same school of thought. He has called in spite of the Congress and JDS with the 117 MLAs list after producing also they have called only the single largest party. So basically you confirm that governors in India are supporting the constitution of India? No, this is the
greediness of Narendra Modi, the Prime Minister of India. He don't want anybody else but to rule to be there in any of the chair in the country. So for that he is planting everywhere all the RSS people, whether it is in the Raj Bhavan or in the universities or anywhere, everywhere. So they are sabotaging the total structure of the constitution thing itself. So now if the governor has a little faith on the constitution of India, if they have little faith on the democracy of this country, we are confident that we will get an invitation from the government. Are you willing to? Are you in the process of cobbling a coalition government together now that you're that question comes next. Okay, but you're confident of we are confident you're confident of the governor's decision also. So no, now that's what I have told very clearly. See now, just 48 hours before only, one senior colleague of our Goa governor has taken a stand. That too after he had a discussion with the Union Law Minister. After that only he has sent an invitation to the BJP to form the government. So they might have consulted the constitutional experts, legal experts, all these things. So after all these things, if they could able to, they will only call the single largest party. The same line has to be adopted in Goa also. But you all are confident of forming the government if you all are called to do this? Yes, 100%. So negotiations are on with the LI or with the we are different... very confident that we will form the... Any details you can give us? No, details I cannot reveal now. Let the governor give an invitation to us to form the government, then automatically we will prove our majority. Have any of these regional parties contacted you? Before that she has to recall the present government. Yeah. So she has to dismiss this government. No, Karnataka governor has to go as per the decision of the Supreme Court. Here, this governor has to go as per since we are single largest, he has to fight us.